जय श्रीराम, जय श्रीराम। जसो प्रयागराज हांगा त्रिवेणी संगम जो म्हणटा वेगवेगळ्या 3 नदींचो संगम जाल्लो आसा, असोच एक संगम गोंयच्यान जावन प्रयागराज गेल्लो आसा। गोंयच्यान खुबश्यो गाडी गेल्ले आसा, लोक कारी घेवन गेले, रेल्वेन गेले, बसींनी गेले, पूण एक आमकां प्रयागराजसून येता आसतना एक वेगळो गोंयचो ग्रूप मेळ्ळो। आमी तांचे कडेन डिस्कशन केलें तेन्ना ही गोश्ट कांय उजवाडा आयली ती अशी की जे ओल्ड फ्रेंड्स आशिल्ले 10-15 वर्सां वेगळे वेगळे सॅक्टरांनी जोडून आशिल्ले, आतां त्या कामा निमित्त तेवटेन पावल्ले आसा। आनीक ते फ्रेंड म्हळ्यार अशें की पेडणे टू काणकोण सगळे वास्कोची थोडे आसा, मडगांवची थोडे आसा, ते कामांनी पावले। आनी जेन्ना प्रयागराज वचपाची पाळी येयली सगळ्यांक वचपाचें दिसता आशिल्लें। कांय फ्रेंडांनी एकठांय जावन सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एकठांय जाले आनी ते सगळे एकठांय जावन गेल्ले आसा आनी वेगळी वेगळी तेंची काणी आसा, तर तांकां मेळया आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया। आमी काल सगळे एकठांय जाले आनी वचून येयले थंय आनी 144 इयर्सान हो योग येयल्लो आहा कुंभमेळा। हो मागीर परतून फुडल्या नेक्स्ट जनरेशनाक म्हाका दिसना अशें मेळत अशें, पूण म्हाका दिसता हो योग सगळ्यांनी म्हाका दिसता कितले परिश्रम करून वचपाचो थंय आनी एक आपली एक हे इच्छा पूर्ण करपाची। जय श्रीराम, जय श्रीराम। हांव माड्डोळचो संतोष। म्हाका म्हाजी खूब इच्छा जाल्ली महाकुंभ 2025ची हांव कसोय तरी एटेंड करतलो म्हणून, तरी शक्य जायनाशिल्लें। अकस्मात एक फोन आयलो म्हाका, एकट्या फ्रेंडान सांगलें म्हाका कनेक्ट जाता 2 सीट आसा म्हणून, त्या प्रमाणे हांव कनेक्ट जालो आनी अकस्मात एक दीस फुडें तयारी करून आतां हांवें म्हाजें टूर आसा पळय न्हू लायफाचो असो एचीव केल्लो आसा। खंयच अशें टूर जावना म्हागेलो असो, ते प्रमाणे एचीव जाल्ले आसा। आमचे सपोर्टीव मिस्टर इंडिया ही गाडी आसा पळय न्हू, ते गाडी मिस इंडिया गाडी आसा पळय, सपोर्टीव तो ओनरूच सद्या ड्रायव्ह करता, त्या प्रमाणे तेणे आमकां जे सपोर्ट दिलो त्या प्रमाणे आमी आतां आमचो टूर आसा पळय न्हू, इतली गर्दी आसा तरी पूण आमी सपोर्टीव सगळे रावन सगळे आमी हे सक्सेस केलो। एक तीन दिसा भितर आमी उत्तर प्रदेश कवर करून आतां वाटेर रावल्ले आसा आनी स्पेशल व्हिडिओ आतां चालू आसा। आमकां हो खास करून हांवें अशें खूब टूर केला, पूण हांवें बशी हो म्हाका खूब तेंपान हो टूर आसा, म्हाका बरो एक्सपिरियन्स येयला। हांगा बरे मनीस म्हणजे फ्रेंड सर्कलूच आशिल्ले, ते बरो सपोर्ट केलो, बरो हें केलो आनी आमच्या बशीच्या पात्रांवाच्या हेजे आनी आमकां एक कॉन्फिडन्स येयलो की तेणें हेजे पयलीं 2 ट्रिपी मारलेल्यो, ताका सगळें ते जाणकारी आशिल्ली, ताका लागून आमकांय तेजे वांगडा कॉन्फिडन्स सेफ्टी अशें वचोन येतलें अशें आमकां अनुभव आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे तेणें तो अनुभव आमकां उतरावलो। आजून पर्यंत बरें अशें केलें, पावले आपणे आमी सगळे फ्रेंड बरे महाकुंभा वचून बरे तीर्थान आले। तसो आमचो भाई आमकां बरे भशेन व्हरोन सगळ्याक व्हरोन हाडले। आमकां महाकुंभा पयलीं गेले आमी आनी वेवस्थीत आमचें काम जालें, बरे भशेन आमी तीर्थान आले, सगळीं खूश आयले आमी। तशेंच आमी अयोध्या गेले, अयोध्याक बेस्ट जालें दर्शन। मागीर काशी गेले, काशी बरें जालें, महाकाल जालें, विश्वनाथ दर्शन जालें। अशें आमचें सगळ्यांचें दर्शन बरें जालें आनी आमकां भाईन बरे भशेन आतां आमी गोंयांत येवपाक सुटल्या। हांवें चिंतूंकय नासलें की म्हाका इतलो व्हडलो टूर करपाक जातलें म्हणून, आनी म्हाज्या नशिबान आसलें म्हणून म्हाका येवपाक मेळ्ळें। बरो जालो टूर, म्हाका त्रास बी कांयच जावना। एक्चुली म्हाका खूब त्रास जाता पांयांक बी, पूण म्हाका हे फावटी कांयच जावना, कांयच म्हणटा कांयच जावना। इतले उदकान न्हांवन बी येयले म्हटल्यार तशें कांय त्रास जावना, बरे भशेन येयली आमी। महाकुंभाचो अनुभव म्हणल्यार कितें आसा, म्हाका महाकुंभाक वचोन स्नान करून म्हाज्या जिवनाचें सार्थक जालेशें दिसता। आनी हें पूण म्हाका म्हाजे फॅमिलीक हें देवान दिवची अशी म्हजी इच्छा आसा। आणकी हे सगळे आमचे मित्रां बरोबर वचपाक आमकां देवाचीच इच्छा असली अशी दिसता आनी आमी तेका लागून पावलेशें दिसता। आनी हेजी फुडें जें कितें घडटा आनी ते सगळे देवाचे इच्छेनच घडटले म्हणून म्हाका अशें दिसता। कशी तुमी फ्रेंड्स एकठांय जाले सगळे? आमी प्रयागराजाक गेल्ले आनी आमच्या मिडियाच्या माध्यमांतसून आमचो कॉन्टॅक्ट जालो आनी योगायोगान आमी सगळे खंय आमी मिडियाक मेळ्ळे आमी तुका आनी खूब बरें दिसलें। आनी सांगपाक सोदता की प्रत्येक जाणा हे तीर्थाचेर वचून स्नान करपाचें, खूब पवित्र इतलो क्रावड सुद्दां आसून UP सरकारान खूब वेवस्था बरी केल्ली आहा तेणी। हय, आनी अशें प्रत्येक जाणां घेवन ते तीर्थस्थानांनी येवपाक मागीर पूण सॅटिस्फॅक्टरी जालें तुमकां? आमी सगळे हॅपी। आनी सांगपाचें म्हणजे हे ल्हान भुरग्यांतल्यान भुरग्यांक सुद्दां हे पळय म्हाजे कडेन आसा ल्हान भुरग्यांक सुद्दां ते तीर्थस्नान केलें 2.5 वर्सांचे म्हणटा 2.5 वर्सांचे, ते सुद्दां खूब हॅपी। आनी तशेंच आमचे एज वन सुद्दां आसा तेंच्यान तो खूब बरें हें केल्लें आहा, म्हणजे खूब हॅपी आहा आमी। खूप बरं झालं। आम्ही सगळी जाणां म्हणजे सोशल मिडिया तर्फे माध्यमांतसून आमी सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केले आणि ही सगळी म्हणजे ओल्ड फ्रेंड्स बी असली ती एकठांय जावन आमी ही यात्रा केली। आमी म्हणजे सगळ्याक वचून येयली आणि हे 3 प्लेसीचेर जे आमी वचून खंय वचून येयली तुमी? प्रयागराज पयलीं गेली, थंयसून आमी अयोध्या गेली आणि मागीर काशीक
आणि तिनूय येता म्हणजे खूप जाण आमकां सांगताली की अशें अशें थंय हें आसा म्हणून गर्दी आसा गर्दी आसा हें आसा बी पूण गर्दी आसली पूण आमचें दर्शन एकदम बरें जालें सगळें चलचें पडलें पूण चलून सुद्दां आमचें सगळें तिनूय प्लेसीचेर दर्शन बरें जालें. ओवरऑल तसो वायट असो काय अनुभव येवना. ना कांयच ना सगळें बरें तिनूय कडेन गेल्या पूण आमचे तिनूय कडेन बरी हें जाली. ओल्ड फ्रेंड आतां मेळटा खूब वर्सांनी आनी तुमची गाडी आसा तुमची गाडीच घेवन गेले ते सो कशें कितें जालें कॉर्डिनेशन हें. एकदम बेस्ट जालें सगळे फ्रेंड सर्कलांनी बरें कॉपरेट केलें आनी सगळें वेवस्थीत जालें. आनी तुमी कितले फावटी गेल्ले अशी लोकां बी घेवन. पयलो 2 फावटी वचून येयल्लो आनी ही 3rd ट्रीप आसा म्हाजी. ओके पूण त्रास बी जाता वाटेर बाय रोड वचपाक लोकांक कितें मेसेज दिवपाक पळयता तुमी. ना तशी त्रास कांय ना लोक सांगता तशी त्रास कांय ना सगळे ओके आसा वेवस्थीत जाता. काय मेसेजीस जाता रस्त्यार 4 वरां 8 वरां 10 वरां रावची पडटा म्हणटी खरी खबर. केन्ना चुकोन मातशें जाता ना जाता ना अशें भयान लोक फाटीं रावले. हय तितलें जायना कित्याक आमी गेल्ल्या टायमार वेवस्थीत टायमार पावल्या प्रत्येक फावटी. हय प्रत्येक फावटी 8 दिसांचो टूर केलेलो 8 दिसांनी घरा पावल्या. अशी कळोन येता की जाणटी मनशां सरकार सुद्दां व्हरना तुमी तुमची कॅपसिटीचेर गेली म्हळ्यार तशें न्ही म्हळ्यार तुमकां वचपाकच जाय आशिल्लें थंय. सामकी म्हाजी इच्छा आशिल्ली म्हणजे कशें पावतलें आनी आमकां आदल्या दिसा रातचे 7 कळ्ळां फाल्यां आमकां मेळटलें म्हणून वचपाक. आमी बेगीन तयारी केली आनी भावाक सांगलें आमची नांवां दी म्हणून. कशे भशेन म्हाका कुंभाक वचपाक जाय आशिल्लें ती इच्छा म्हाजी पूर्ण जाली. आनी तशीच आमकां आमच्या गाडयेचो पात्रांवूय आमकां सामको एकदम बरो मनीस मेळ्ळो. आमकां सामकी उमेदीन ताणें सगळ्या कडेन व्हरून हाडली. अयोध्येक व्हेली काशीक व्हेली आनी सामकें सांबाळून बरें तशें आमचें सगळें आशिल्लें तें सगळें बरें आशिल्लें. एकमेकाक सांबाळून सगळें रावलें आनी सगळें फॅमिली सारकें आमी दीस काडले. नातकीर तुगेलो अनुभव कितें येयलो थंय नातकीर म्हाका सामकें एकदम बरें दिसलें. दिसभर आमी सामकें कांय खायनासतना थंय स्नान केलें संगमाचेर सामकें एकदम बरें दिसलें. म्हणजे इच्छा आशिल्ली ती कशी पूर्ण जाली. ह्यान मुखार काय आमी पावची ना न्ही थंय ही इच्छा म्हाजी पूर्ण जाली. असो बरो आसा आमकां पयलीं आमी हेजे गव्हर्मेंटाची ट्रेनीर वचपाक हें केल्लें आमकां 60 वर्सां क्रॉस जाल्या म्हणून आमकां हें लढना म्हणपाक 60 वर्स क्रॉस जाता तेन्ना वचप ना म्हणलें. हय आमी प्रायवेट बस करून वयची म्हणून हांव म्हाजी भयण 2 जाणां भयणी आनी आमची शेजारी. म्हाजी एज आसा 68 एका भयणीचो आसा 72 आनी तिसरी भयणी आसा 74. गव्हर्मेंटान केन्ना ठरयल्लें आतां 62 वर कोणाक व्हरपा ना म्हणून आतां आमी वचोन येयली ना आमचें जालें गव्हर्मेंटाक कळपा बरें न्हू. आनी आमचे बाकीची चली आशिल्ली 2.5 वर्सांची गव्हर्मेंट लागली 18 वर्सां वयर त्या 2.5 वर्सांची हे पळय. तुमी म्हणटा मनां धरल्यार कितेंय शक्य जावपाक शकता. हय आमी गव्हर्मेंटाचेर रावना आमी स्वता करता तशें. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.